नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। बीजेपीन गोयात बीफ बंदी घालूंक ना। काँग्रेसीन पास केल्लो काव स्लॉटरिंगाचो कायदोच गोयात आसा, अमित शाहान केले स्पष्ट। देशात जीएसटी युग सुरू। जीएसटी लोकांच्या फायद्याची म्हण बीजेपी फुडाऱ्यांचो दावो। आरक्षण आणि बाकीच्या मुद्द्यांचेर अडकल्ल्या 11 पंचायतींच्या 15 वॉर्डांचे शेनवारा जाले। 73.43% मतदान। आयतारा 2 तारखेक मतमेजणी। हायेस्ट वोटिंग कुडका पंचायतीच्या वॉर्ड 1त 94.18%। नार्कोटिक कंट्रोल ब्युरोतल्या मारबडय प्रकरणात परवरे पुलीस सुशेगाद। सप्तक जाले तरी अजून मेरेन कांयच प्रोग्रेस ना। गास्पर्डायस टेबल टेनिस सर्तीत दादल्यांच्या गटात क्लोज कॉन्टेस्ट। उद्या त्या प्लेयरा आड अनुभवी दिग्गजांची झूज। बीजेपीन गोयात बीफ बंदी लागू करूंक ना। काँग्रेसीन काव स्लॉटरिंगाचेर पास केल्लो कायदोच गोयात चालू आसा म्हण बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह उलयलो। बहुसंख्याक अल्पसंख्याक असो भेदभाव बीजेपी करिना अशेंय तो उलयलो। दर एका भाजपा आमदाराक आपल्या खुशीचो एक मतदारसंघ आपणावन थंय काम करपाक तशेंच लोकसभा वेंचणुकीची तयारी करपाकय शान सांगला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रकार की भ्रांति बनाई। हमारे पास कुछ ऐसे राज्यों में सरकारें हैं और 15 साल से हैं जहां माइनॉरिटी की संख्या गोवा के पॉपुलेशन से ज्यादा है। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहां माइनॉरिटी गोवा के पॉपुलेशन से बड़ी है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सच्चर कमेटी को मान्यता नहीं देता, परंतु सच्चर कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें कहा कि माइनॉरिटी सबसे ज्यादा धनवान है तो गुजरात में है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड है तो गुजरात में है, और सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर माइनॉरिटी को कहीं मिला है तो गुजरात में मिला है। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना से एक नीति रहा है कि हम धर्म, पंथ और मजहब के आधार पर गवर्नेंस करना नहीं चाहते। ये गवर्नेंस ठीक नहीं होता है। जब नरेंद्र भाई कहते हैं कि इस देश के हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो वो बिजली माइनॉरिटी वाले के घर पर भी पहुंचेगी। जब हम कहते हैं 5 करोड़ गरीबों के घर पर गैस पहुंचेगा, तो वो बीपीएल की सूची में माइनॉरिटी वाले भी है। और जब हम कहते हैं कि 4.5 करोड़ टॉयलेट हमने समाप्त कर दिए और 4.5 करोड़ 19 के पहले बना देना है, तो उसमें माइनॉरिटी वाले भी है। डेवलपमेंट के काम में माइनॉरिटी मेजोरिटी शब्द को मैं मानता हूं भारत की राजनीति में से हम निकाल देना चाहिए। हर सिटीजन को सिटीजन के नाते देखना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी का हो या मेजोरिटी का हो, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, और वो हो रहा है। एक और जहां तक बीफ बैन का सवाल है, गोवा में बीफ बैन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया है। गोवा में बीफ बैन ऑलरेडी गौ हत्या पर प्रतिबंध है, गोवा में 76 से है, और जब कांग्रेस की सरकार थी तब से है। मगर काँग्रेस को शायद किसी ने सवाल नहीं पूछा है। दाबोळ एअरपोर्टार गोयच्या बीजेपी फुडाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहाक जंगी येवकार दिलो। या वेळार अमित शहा ताच्या 2 दिसाच्या कार्यावळीचेर उलयलो। 2 दिन तक गोवा के भारतीय जनता पार्टी के कामकाज के बारे में, संगठन के विकास के बारे में और कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और पार्टी के साथ जुड़ाव के बारे में बहुत सारी बैठकें आयोजित की गई। आज मैं एक ऐसे मौके पर गोवा में आया हूं। कल रात को 12 बजे देश में देश की
पणजे आझाद मैदानाचेर अमित शहान झाड लायलें. इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकायुक्तान अमित शहा वांगडा सरकार पक्षांतल्या आमदारांच्या जेवणाचो कार्यक्रम आशिल्लो. अमित शहा सरकाराच्या युती पक्षा वांगडा तशेंच अपक्षा वांगडा खंयच्याच विशयाचेर उलोवप करूंक ना. नव्या पंचांक अमित शहान मार्गदर्शन केलें. गोंयाक उदरगती खातीर युपीए परत चड फंड दिता म्हूण अमित शहा उलयलो. मंत्री फ्रांसीस डिसोजान बिफाचो विशय काडून भायल्यान येवन लोक हांगासर एकवट ना करपाचो यत्न करता म्हूण सांगून साध्वी प्राचीचो विशय काडलो. Those who don't like communal harmony should not come to Goa, I said. For example, it could apply to everybody who doesn't like communal harmony in Goa. Okay. They should stay away. Simple as that. Don't disturb us. It could mean that also. It could mean anybody. I congratulate the government on banning the Ram Sena also. Karnataka is Congress, but they are not banning Ram Sena. Goa is BJP by banning Ram Sena. That's the difference between the two governments. Bureau Report Prudent. देशात जीएसटी युग सुरू झाले. संसदेच्या सेंट्रल हॉलांत जीएसटी लागू केल्ल्याची घोषणा झाली. गोंयात उद्योजक पत्रकारांखातीर जीएसटी मार्गदर्शन कार्यावळी जाल्यो. जीएसटी विशीं म्हायती दिवपाक राज्यांत 20 सुवातेंचेर जीएसटी जागृती केंद्रां उबारल्यात. जीएसटी लोकांच्या फायद्याचीच म्हण बीजेपीचे फुडारी सांगताना दिसतात. जम्मू काश्मीर सोडून देशात सगळीकडेन जीएसटी लागू झाल्या. राष्ट्रपती आणि प्रधानमंत्रीन जीएसटी पर्वाची बटन दामून सुरुवात केली. ये जीएसटी काउंसिल केंद्र और राज्य ने मिलकर के उन व्यवस्थाओं को विकसित किया है जिसमें गरीबों के लिए जो पहले उपलब्ध सेवाएं थी उन सारी सेवाओं को बरकरार रखा है. दल कोई भी हो, सरकार कहीं की भी हो, गरीबों के प्रति संवेदनशीलता इस जीएसटी के साथ जुड़े हुए सब लोगों ने समान रूप से उसकी चिंता की है. गोंय भेटीचेर आयिल्लो बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जीएसटीचेर उलयलो. मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो जीएसटी का कर सुधार हुआ है उसके शुरुआती कुछ तकलीफें तो हो सकती है, मगर शुरुआत के बाद देश को बड़ी द्रुत गति से, बहुत स्पीड से दुनिया के देशों में एक सर्वोच्च स्थान दिलाने में एक कर सुधार काम करेगा. पत्रकारांक जीएसटी विशीं मार्गदर्शन करपाक पीआयबी वतीन वार्तालाप कार्यशाळा दवरिल्ली. आज ज्या पद्धतीन आमच्या या 70 वर्षात देशाचो विकास समज आशिल्लो आनी विकास अवलंबून ह्या फक्त पैशाचेर, टॅक्साचेर, लोक जे कितें दितात ताजेर सुद्धा देशाचो विकास अवलंबून आसता. त्यामुळे देशाच्या प्रत्येक नागरिकान हो जर व्यवस्थितपणे जर टॅक्स भरलो आणि त्या भरपाक लागून ताका सुटसुटीत अशी कार्यपद्दती जी तयार केल्ली आसा त्या कार्यपद्दतीन जर भरलो जाल्यार हांगसरल्या प्रत्येक अडचणीचेर मात करपाक, प्रत्येक त्रुटी जी आसा ती भरून काडपाक पैशांचो फोर्स आमकां निश्चितपणे आर्थीक फोर्स आमकां मेळटलो आणि देशाची निश्चितपणे उदरगत जातली अशें म्हणपाक हरकत दिसना. GST is going to be a system driven administration. That is why there will be not much interaction with the trade or not much interaction with the tax administration. Interaction with the tax administration involves many things. When you go on conduct, it will definitely amounting to some amount of corruption is possible. Now this will reduce the corruption because you don't have to even go and contact the officers now. Everything will be through the net. Registration. If you file a document within 3 days, registration will be given. If it is not given, it is deemed that registration is given granted. Payment of tax through the online payment. Filing return, it is through the system. So your interaction with the administration, tax administration is reduced to the minimum. Only when you have a doubt, you have to go to the tax administration. Bureau Report Prudent. आरक्षणाचो वाद आणि बाकीच्या मुद्द्यांचेर फाटी उरिल्ल्या गोयच्या 11 पंचायतींच्या 15 वॉर्डांचे इलेक्शन शेनवारा जाले. सगळ्या वॉर्डांचे मिळून वट्ट 73.43% मतदान जाला. वादाक लागून हायकोर्टात गेल्ले वॉर्ड आणि सोपिल्ल्या एका उमेदवाराचो प्रभाग धरून 10 पंचायतींच्या 15 प्रभागांच्या उमेदवारांचो फुडार सील जालो. निकाल फाल्यां 2 तारखेक आयतारा. खंयच्या पंचायतीच्या खंयच्या वॉर्डांनी कितल्या टक्के मतदान जाला पळोवया रिपोर्ट.
आरक्षण आणि हेर बाकीच्या मुद्द्यांचेर आडकल्ले 11 पंचायतींच्या 15 वार्डांचे मतदान शेनवारा जालें. बेताळभाटी पंचायतीच्या वार्ड 3 हे पयलींच बिनविरोध पंच वेंचून आयिल्ल्यान थंय वेंचणूक घेवची पडली ना. हांव मरे दोनी कोणी बसलो वॉर्ड नंबर 11 वॉर्ड नंबर 10 मुगे वॉर्ड हांव दोनी कोणी गॅरंटी येतो कित्याक हांव रनिंग पांच वॉर्ड नंबर आनी कोण बी बसले न्हू ती म्हजी बरी पील कसरे आसा पील अशी कित्याक हांवें मुगे डेव्हलपमेंट करून दाखयलो आनी कोणी सांगचें हांवें कितें केलें ना तें म्हाका सांगचें. SC केल्लो वॉर्ड नंबर 1 पण आमच्या हितून कोणूच नसलो म्हणून आमी मातशें हें केलें कोर्टाक घातलें आनी पण तेन्ना सरकारान आमचें हें मान्य केलें आनी आमकां फुडें सरपाक चान्स दिलो. हांव कॅन्डिडेट. आमी बस्तोडा पोलिंग स्टेशन नंबर 1 आसा. हांगासर पोलिंग 8 स्टार्ट जाल्लें आनी पोलिंग सद्या पिसफुली चल्लां. सगळे आमी स्टाफ आसा जे फर्स्ट टायम पोलिंग ड्युटी करता आनी सगळ्यांनी सजमोन एक बरो ड्रेस कोड घातलेलो आसा आनी आमी सजमता फूल डे सारकें पिसफुली जातलें आनी सक्सेसफूल जातलें. ड्रेस तुमी सगळे आमी ड्रेस सगळ्यांनी ठरोवन घातला ड्रेस की एक बरें युनिफॉर्म जावं न्ही म्हणून. बस्तोडा पंचायत आहा ते आमकां पयलीं हांगासर तेंच्यांनी कितें केलें ST आनी हेका रिजर्व दवरलो. पळोवंक गेल्यार शेड्यूल कास्ट आमच्या वॉर्डाक अशी कोण ना 1-2 घरां आसतलीं पण मागीर तें कितें जालें मागीर अशें करून आमचे म्हाका दिसलो की अन्याय जाता कितें अशें म्हणून आमी ओगी आसले पण मागीर तेजे कडेन फायट केल्या उपरांत मागीर ते कोर्टानसून आमकां रिलीज हें जालें की तो जनरल केलो म्हणटकच आमी ते पार्टिसिपेट जाला कित्याक गांवाचो विकास हो मेन आहा. तें कोर्टान घालून हांवें जनरल केलें. आतां तें आयज 11 तारखेर आहलें तें जुलयाचे 1 तारखेर दवरलें. आनी कितले कॅन्डिडेट आहा हिंगा? 4 जाण कॅन्डिडेट 4 कॅन्डिडेट आसा. कावंटींग फाल्यां. रिस्पॉन्स कसो लोकांगेलो? बरो आसा. येता आपूण येता. 11 पंचायतींच्या 15 वार्डांनी जाल्ले मतदानाची टक्केवारी आसा ती अशी. कुडका बांबोळेच्या वार्ड 1 94.18% मतदान जालें. मेर्शे पंचायतीच्या वार्ड 7 69.86% मतदान जालें. अंजुणा कायसुवाच्या वार्ड 1 75.30% मतदान जालें. बस्तोडा पंचायतीच्या वार्ड 1 80.19% मतदान जालें. पेंद फ्रांस पंचायतीच्या वार्ड 8 63% मतदान जालें जाल्यार वार्ड 9 64.1% मतदान जालें. बेतकी खानोळ पंचायतीच्या वार्ड 7 82.49% मतदान जालें जाल्यार वार्ड 7 84.53% मतदान जालें. अडवलपाल पंचायतीच्या वार्ड 5 86.10% मतदान जालें. नुव्या पंचायतीच्या वार्ड नंबर 10 80.96% मतदान जालें. बेताळभाटी पंचायतीच्या वार्ड 5 70.3% मतदान जालें जाल्यार वार्ड 7 68.28% मतदान जालें. चानोर पंचायतीच्या वार्ड 5 69.1% मतदान जालें. सांकवाळ पंचायतीच्या वार्ड 5 73.68% मतदान जालें जाल्यार वार्ड 7 74.95% मतदान जालें. पोजिशन आउट ऑफ 7 मकसद आमी 5 तरी जिखतले. आयज 2 आहाय ती कॉन्फिडंट आहाय आमी आमगे दोनूय जिखतले. डेव्हलपमेंट तो जायते आहा. सगळे हेर 5 विलेज आहाय ते विलेजीन चड डेव्हलपमेंट हिंग करपा पावलो आहा. हिंगा पयलो MLA विलेजीन तुवें जायन रोड चोयल जाल्यार तूं रेल्वे ट्रॅका वयल्या चलत काय जाता. रोड सारके हातोर वयर चल आहाय. हांव सरप्रायज हे विलेज हे गांवचो MLA जायन हेंगे डेव्हलपमेंट जालें ना म्हणून चड करून रोड सारके पेडे जाला. लोकांक खबर आहा आमी तर आमचे लोकांक आमचे बरे मनशा बरा आमी तेंक दिला. आमी गांवां इतलोय ते पीस आसा सुसेग आहा. डेव्हलपमेंट व्हडलें केलें नासतलो लोकांक जायतेंच केलां. व्हडलें बिल्डींग आनी कॉन्क्रीट जंगल केलें ना पूण आमगे सैनीक आमचे हो विलेज आहा तशी दवरलो आहा. समज तुमी ह्या गांवांत ते भाशेन दवरलो आहा ते आनी खंयच्या गांवांत दिसती पडपा नाका. सैनीक आहा ते दवरलो आहा. त्या पासत हे मेंटेन करपाक आसा आनी आमी मेंटेन करतले. The polling for 15 wards has peacefully completed. The total turnout of the 15 wards is nearly 74%. There is no untoward incidents reported. In Kurka Bambolim, the maximum turnout is there. That is ward number 1, 94.18%. And the minimum turnout of today's is ward number 3 of Penna de Franca is 62.19%. The counting of all these wards, that is
Including all this work, there are 11 panchayats of 19 wards will be conducted tomorrow morning at 8 a.m. onwards. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक ब्रेक.